शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. उपरांत स्वतंत्र भारतांत शेतकी, सामाजिक वावर, शिक्षण, उद्योग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेट्टान वावर सुरू केलो. भारताच्या 75 वर्साच्या गौरवशाली प्रवासातली कांय खाशेलीपणां आमी तुमच्या मुखार हाडटात 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन. आयच्या भागान पळयात 1987 ते 1991 मेरेनची भारताची वाटचाल. पोर्तुगेजांच्या शेकातळ्यांतल्यान 1961 वर्सा मुक्त जाल्ल्या गोंयाक वट्ट 26 वर्सांनी म्हळ्यार 30 मे 1987 दिसा गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो दिलो गेलो आणि राज्य म्हण गोंयाची वाटचाल सुरू जाली. गोंय राज्याचो पयलो मुख्यमंत्री म्हण काँग्रेसीचो प्रतापसिंग राणे हाणें 1990 मेरेन राज्य केलें. श्रीलंकेचे सैन्य आणि लिबरेशन टायगर ऑफ तमिळ इलम हांच्या मदलो हिंसक संघर्ष वाढत गेलो तेन्ना भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधीन श्रीलंकेत शांतताय परतून हाडपा खातीर भारतीय शांती सेना धाडपाचो निर्णय घेतलो. 1987 सावन भारतीय सैन्य आणि तमिळ टायगर्स हांचे मदीं 2 वर्सां जाल्ल्या खर झगड्यांत 945 भारतीय सैनिक शहीद जाले आणि एलटीटीच्या 754 कार्यकर्त्यांक मरण आयले. 4 सप्टेंबर 1987 दिसा राजस्थानातल्या देवरा गावात रूपकुंवर ही 18 वर्सां पिरायेची लग्न जाल्ली बायल सती गेली आणि देशातले वातावरण ढवळून आयलें. गावातल्या पोरण्या विचारांच्या लोकांनी रूपकुंवराक सती वचपाक कशी सक्ती केली ते पत्रकारांनी आणि बायला संघटनांनी उक्ताडार हाडून 1988 वर्सा सती प्रथे आड खर तरतूद आशिल्लो सती प्रतिबंधक कायदो संमत जालो. भारताची वाडत वचपी विजेची गरज भागोवपाच्या हेतान 17 सप्टेंबर 1987 ह्या दिसा न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची थापणूक जाली. भारतांत मेळपी थोरियम वापरून वीज तयार करप हे ह्या कंपनीचे काम आशिल्ले. 1987 वर्सा भारतीय बुद्धिबळ खेळगडो विश्वनाथन आनंदान ग्रँड मास्टर हो किताब मेळयलो. ही पदवी मेळोवपी तो पयलो भारतीय बुद्धिबळ खेळगडो. आनंदाच्या ह्या जैताक लागून भारतात बुद्धिबळ खेळ लोकप्रिय जालो आणि जायत्या ल्हान भुरग्यांक बुद्धिबळ खेळपाची प्रेरणा मेळ्ळी. भारत पाकिस्तानाची फाळणी जाल्या उपरांत 30 वर्सां उपरांत भीष्म साहनी हांणी बरयल्ले तमस हे कादंबरीचेर दिग्दर्शक गोविंद निहलानी हांणी निर्माण केल्ली तमस ही मालिका 1987 वर्सा दूरदर्शनाचेर प्रदर्शीत जाली. ल्हान पड्ड्याचेर उच्च निर्मिती मुल्यांचे दर्शन घडोवपी मालिका म्हण ह्या मालिकेची दूरदर्शनाच्या इतिहासात नोंद जाली. 25 फेब्रुवारी 1988 दिसा भारतान श्रीहरिकोटा सावन पृथ्वीच्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. ते उपरांत रोखडेंच म्हळ्यार 1989 वर्सा भारतान ओरिसांतल्या चंडीपुरांत अग्नी क्षेपणास्त्राची लेगीत यशस्वी चाचणी केली. ताका लागून भारताचे क्षेपणास्त्र सामर्थ्य पुराय संवसाराक कळ्ळें. 3 नोव्हेंबर 1988 दिसा श्रीलंकेच्या तमिळ इलमाच्या 80 फुटीर जवानांनी मालदीवाच्या राष्ट्राध्यक्षांचेर आणि राष्ट्रपतीच्या राबित्याक घातिल्लो वेढो भारतान लष्करी कारवायेंत मोडलो. ऑपरेशन कॅक्टस ह्या भारतीय लष्कर आणि नौदळाच्या मोहिमेत तमिळ इलमाच्या 19 सैनिकांक मरण आयले जाल्यार पळून गेल्ल्या हेरांक भारतीय सैन्यान 3 दिसांत धरले. 1988च्या मार्च महिन्यात IRS-1A या दूरसंवेदक उपग्रहाचे यशस्वीपणान प्रक्षेपण जाले आणि तेन्ना सावन इस्रोच्या व्यावसायिक दूरसंवेदक अवकाश कार्यावळींची सुरवात झाली. त्या उपरांत फुडल्या 20 वर्सांत इस्रोन 6 उपग्रह अंतरिक्षात सोडले आणि हे सगळे उपग्रह कार्यरत उरले. मार्च 1988 केंद्र सरकाराच्या माहिती आणि तंत्रगिन्यान मंत्रालयान CDAC-9 या संस्थेची स्थापना केली. हे संस्थेन 1 दशकांत परम 8000, परम 9000, परम 1000 असे परम श्रेणीतले महासंगणक तयार केले. उपरांत CDACन भारतांत जायते कुशळ संगणक तज्ञ तयार केले. भारत आणि चीन हांचे मदलो तणाव उणो करपा खातीर भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांणी 15 ते 23 डिसेंबर 1988 चीनाचो दौरो केलो. वट्ट 34 वर्षांच्या अंतरान चीनाच्या दौऱ्यार वचपी तो पयलो भारतीय प्रधानमंत्री जालो. हे भेटीत विज्ञान आणि तंत्रगिन्यानाच्या मळार आदान प्रदान करपा खातीर दोनूय देशां मदीं कबलात जाली. भारताची आरती प्रधान हिणे 29 ऑगस्ट 1988 दिसा जिब्राल्टर दर्यो हुपपाचो विक्रम केलो आणि अशी कामगिरी करपी संवसारातली पहिली बायल जलतरणपट्टू थारली. या मोहिमेत आर्थिक दर्यांतल्या प्रतिकूल परिस्थिती आणि अत्यंत थंड वातावरणाक तोंड दिवचे पडले.
बोफोर्स तोफ खरेदी घोटाळ्याच्या मुद्द्याचेर काँग्रेस विरोधी पक्षांनी पुराय देशाक ढवळून काढल्या उपरांत 1989 सालांत जाल्ल्या वेंचणुकेत काँग्रेस हारली आणि राष्ट्रीय आघाडीचे फुडारी विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 डिसेंबर 1989 दिसा भारताचे प्रधानमंत्री जाले. शिक्षण आणि शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांक आरक्षण दिवपी मंडळ आयोग VP सिंग हांणी मान्य केल्ल्यान भारतीय राजकारणात खूप बदल घडले. 1989 वर्सा काश्मीरात जिहादी आकांतवाद्यांनी हजारांनी काश्मीरी पंडितांचेर क्रूरपणान अत्याचार करून काश्मीरी पंडितांचे बळी घेतले. पाकिस्तान पुरस्कृत या संघटनेच्या सतत अत्याचाराक लागून लाखांनी काश्मीरी पंडितांक काश्मीर सोडून निर्वासित शिबिरांनी आलाशिरो घेवचो पडलो. केंद्र सरकारान नर्मदा न्हंयचेर व्हड धरण बांदपाचो निर्णय घेतलो आणि वरिष्ठ समाज वावुरपी मेधा पाटकर हांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाक सुरवात जाली. 28 सप्टेंबर 1989 दिसा मेधा पाटकरान हरसूद हांगा नर्मदा बचाव मेळावो घेतलो. तातूंत देशभरातल्या 350 संघटनांचे सुमार 50,000 प्रतिनिधी वांटेकार जाले. 14 फेब्रुवारी 1989 दिसा युनियन कार्बायड कंपनीन 1984 वर्सा जाल्ल्या भोपाळांतल्या कारखान्यांतली हवा गळती जाल्ल्याची लुकसाण भरपाय म्हूण 470 कोटी रुपया दिवपाचें मान्य केलें. 1984 वर्सा जाल्ल्या ह्या विखारी हवा गळतेच्या घडणुकेत हजारांनी लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. कवी, गायक, नट, दिग्दर्शक, नाटककार, पत्रकार अशा साबार गुणांनी समृद्ध आशिल्लो फकत 34 वर्सांचो प्रबोधनकारी कार्यकर्तो सफदर हाशमी हाचेर तो रस्तो नाट्य करीत आसतना दिल्लीत गुंडांनी हल्लो केलो आणि हातूंत हाशमीक मरण आयलें. जननाट्य मंच ह्या प्रबोधनकारी संघटने वरवीं हाशमीन 24 रस्तो नाट्यांचे सुमार 4,000 प्रयोग केले. 1989 वर्सा VP सिंह सरकाराचो तेन्नाचो गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हांची धूव रुबिया सईद हिचे जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटाच्या दहशतवाद्यांनी अपहरण केले. रुबियाची सुटका करपा खातीर केंद्र सरकाराक 5 आकांतवाद्यांक सोडचे पडले. 7 ऑगस्ट 1990 दिसा तेन्नाचे प्रधानमंत्री VP सिंग हांणी मंडल आयोगाच्यो शिफारशी देशात लागू करपाची घोशणा केली आणि देशभर उद्रेक जालो. मागास जाती सोडून हेर मागासवर्गीयांक शिक्षण आणि सरकारी नोकरेत आरक्षण दिवपाच्या ह्या निर्णया आड 200 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करपाचो यत्न केलो. तातूंत 62 विद्यार्थ्यांक मरण आयलें. जून 1990 भारत आणि नेपाळ हांच्या मदीं शांतिकायेची नवी इश्टागत कबलात जाली. नेपाळान चीनाकडल्यान विकती घेतिल्ली शस्त्रां आनी नेपाळांतल्या भारतीय कामगारांचेर घातिल्ल्यो अटी हांचे आड भारतान नेपाळाचेर अर्थीक आनी येरादारी बंदी घालना फुडें नेपाळाक ही शांतताय कबलात करची पडली. 1990 वर्सा बिजिंगात जाल्ल्या एशियाड सर्तीत पयलेच खेपे भारताच्या कबड्डीचो अधिकृतपणान आस्पाव जालो. खंयच्याय खेळाचो एशियाडांत आस्पाव करपा खातीर 5 देशांचो सहभाग गरजेचो आशिल्ल्यान शरद पवार हांणी खासा यत्न करीत बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, सिंगापूर आनी चीनात भारतांतल्यान कबड्डी प्रशिक्षक धाडले आनी एशियाड सर्तीत कबड्डीचो प्रवेश साध्य जालो. 14 फेब्रुवारी 1990 दिसा बेंगळूर विमानतळाचेर देंवतना इंडियन एअरलायन्साचें विमान कोसळ्ळें आनी तातूंत 92 प्रवाशांक मरण आयलें. हे अपघाता उपरांत आपतकालीन परिस्थितीत वैमानिकांनी कितें करचें हाचेर प्रशिक्षण दिवपाची कल्पना मुखार आयली. लालकृष्ण अडवाणीची रथयात्रा आडावन तांकां अटक केल्ल्यान अल्पमतान आयिल्ल्या VP सिंग सरकारांतल्यान 52 खासदारां सयत चंद्रशेखर राष्ट्रीय आघाडींतल्यान भायर पडले आनी VP सिंग सरकार कोसळ्ळें. फुडले वेंचणुकेक तोंड दिवपाक काँग्रेसीक वेळ जाय आशिल्ल्यान चंद्रशेखराक तेंको दिवन प्रधानमंत्री केलो. पूण 4 म्हयन्या उपरांत काँग्रेसीन आपलो तेंको फाटीं घेतलो आनी चंद्रशेखराचें सरकार कोसळ्ळें. 24 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी 1990 ह्या काळांत न्यूझीलंडांत जाल्ल्या कॉमनवेल्थ खेळां सर्तीत भारतान 13 भांगरा, 8 रुपया आनी 11 कांस्य पदकां सयत 32 पदकां मेळयलीं. पूण भारताचो वेटलिफ्टर सुब्राता कुमार पॉल हो खेळगडो ह्या सर्तींत डोपिंग टेस्टींत दोशी थारलो. श्रीलंकेतल्या तमिळ टायगर्सांचे बंड मोडून उडोवपा खातीर श्रीलंकेत शांतीसेना धाडपी राजीव गांधीचो सूड घेवपा खातीर तामिळनाडूंतल्या श्री पेरांबदुरांत प्रचार बसका घेवपाक गेल्ल्या राजीव गांधीचो तमिळ इलमच्या दहशतवाद्यांनी 21 मे 1991 दिसा आत्मघातकी मानवी बॉम्बान खून केलो. इंदिरा गांधीची हत्या जाल्या उपरांत कांय वर्सां भितरूच राजीव गांधीची हत्या जाल्ल्यान देशाक धक्को बसलो. 17 जानेवारी 1991 दिसा सुरू जाल्ल्या इराक कुवेत झुजाक लागून शेजारच्या देशांनी आलाशिरो घेतिल्ल्या सुमार 1.5 लाख भारतीयांक 5 फेब्रुवारी 1991 मेरेन भारतान सुरक्षीतपणान मायभुंयेंत हाडलो. पेट्रोलियम भरपूर आशिल्ल्या आखाती प्रदेशांत 1970च्या दशकांत लाखांनी भारतीयांनी वसणूक केल्ली.
राजीव गांधीची हत्या जाल्या उपरांत 10व्या लोकसभेच्या वेंचणुकेत काँग्रेसीक जैत मेळ्ळें आणि PV नरसिंह राव हाणें प्रधानमंत्री पदाची सुत्रां हातींत घेतली. नरसिंह राव हाणें मनमोहन सिंग हांकां अर्थमंत्री पद दिवन नेहरूंची समाजवादी अर्थीक धोरणां कुशीक दवरली आणि नवी अर्थीक धोरणां चालीक लावन नरसिंह राव हांणी भारताच्या आर्थीक उदरगती खातीर हातभार लायलो. मार्च 1991त भारतातल्या सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ले हवाला रॅकेट उक्ताडार आयले. मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, खासदार आनी नोकरशायांक बेकायदेशीर रितीन 65 कोटी रुपया मेळिल्ल्याचो आरोप जावन एकाच वेळार 115 व्हड फुडाऱ्यांचेर आरोपपत्रां दाखल जालीं. पूण पुराव्याच्या उणावाक लागून ही केस कडेक दवरली. 18 एप्रिल 1991 दिसा केरळ राज्य हे भारतातले पयले 100% साक्षर राज्य जालें. पुराय साक्षरतेच्या ह्या अभूतपूर्व प्रयोगाक लागून केरळात राजकीय आणि सामाजिक जागृताय जाली. केरळातल्यो पोरण्यो सामाजिक चालीरिती आणि अनिश्ट परंपरा आपशीच बंद जावपाक लागल्यो. जून 1991त सरकारान केल्ल्या सर्वेक्षणात भारतातल्या 1022 लोकांक एड्स आणि 5130 जाणांक HIV जाल्ल्याचे सिद्ध जाले. त्या उपरांतच्या 14 वर्सांत भारतांत एड्स दुयेंतींचो आंकडो 57 लाखांचेर पावलो आणि उपरांत 2007 मेरेन हो आंकडो 30 लाखांचेर देंवलो.